बेजारान सुमार एक वादळ येवन विठोबाच्या घरार एक झाड पडलें. ते रोखडेच आमी एक फायराक पळोवन ते आतां झाड काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. जवळ जवळ हे घराचे म्हाका दिसता कमीत कमी 1.5 ते 2 लाख भितर लुकसाण जाल्लें आहा. ते आमी स्थानीक आमदारा कडेन उलोवन तेजें कितें हेल्प करपाक तें आमी करून घेतलें. आनी तशें हांव फायर डिपार्टमेंटाचे तांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी रोखडें येवन हांगा काम चालू केलें. हे बद्दल तांकांय थँक्यू म्हणटा. कितल्यांक सुमार आपयल तुमी तांकां? आमी तांकां एक कमीत 5 फोन केल्लो. 6:30 म्हणल्यार ती फायराची गाडी येयली हांगा. सो ही आतां झाड पयली मारपाचें बीन म्हणून तुमी कितें हें केल्लें पडपाचें बीन आहा म्हणून अशें कितें? ऑलरेडी आमी तो आंबो आसा पळय तो भेणून घेतलेलो. हेजें कांय तशें प्रोसिजर कांय जावनाशिल्लो. आंब्याचोच केल्लो आमी तेजेर आंबो आमी तो मारून घेतलेलो झाड. सो कोणाक मार बी लागला घरान? कोणाक तशें मार लागना. फक्त घराचें 1.5-2 लाखाचें लुकसाण जालें. ते सकाळीं 3:15 म्हणल्यार ही वादळाचेर हे झाड पडून आमची खूब नुकसाण जाल्ली आसा. तशें आमी आमचे स्थानीक पंच श्री अमृता नायक हाका आमी तातडीन चारां आपोवन तशेंच आमी रोखडोच सरपंचाक कॉल केलो आनी सरपंच सामको आमकां 5:30 म्हणल्यार हांगा हजर जालो आनी ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी ज्यो कितें आसा त्यो तेणें करून घेतल्यो आनी आयज ते चालू आसा. हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्यांक आमकां हेल्प केलो. आतां ही नुकसाणी भरपाई जी आसा ती आमचे स्थानीक आमदार बाब सुदीन ढवळीकर हेणें ते तातडीन तेणें लक्ष घालचें आनी कितें आसा तें तेणें करून दिवचें. कितें सिच्युएशन आशिल्लें जेन्ना पडलें ना तुमी राती कडेन घरा कडेन आसले न्ही भितर? तेन्ना आमी वादळ जालें तेन्ना म्हाजी बायल आनी भुरगो एक रुमान न्हिदलेलो, हांव एक रुमान न्हिदलेलो. पडलें तेन्ना आवाज जालो तेन्ना आमी उठोन पळयत जाल्यार आमची सगळी घराची नुकसाणी जाल्ली आसा. सो ह्या रुमान कोण नाशिल्ली? ह्या रुमान कोण नाशिल्ले. हो रूम आमचो फक्त एक देवाचो रूम आसता एक आनी तें किचन आशिल्लें. आमी सदां उठोन वयतालीं पूण त्याच टायमार आमी उठोन गेलीं ना. सो सुदैवान कोणाक काय कांयच मार मार लागलो ना. लुकसाण सरपंचान म्हणला तशें लुकसाण म्हणटा 1.5 ते 2 लाख रुपया. लुकसाण तेणें बेश्टो अंदाज केल्लो आसा पूण म्हाज्या अंदाजान एक 5 लाख 6 लाख तरी ते लुकसाणी आसता कारण ती भिंत गेल्ली आसता सगळ्यो आनी ते सरपंच सर्वे करून ते आमगेलें कितें आसा तें सॉल्व आउट करतलो. आयज फातोडेचेर 3 सुमार फोंडा फायर स्टेशनाक कॉल येयले की विठोबा हांगा आडपय एक मोठें झाड घराचेर पडलेलें आसा. इमिडिएटली आज सकाळ फुडें येवन आमी क्लियरींग वर्क चालू आसा हांगा. एक सायडीन जे 2-3 रूम आहा ते फातर तेंचे डॅमेज जाल्ले आहा ओनराचे. आनी हे म्हणल्यार कसलें झाड कितें पडलां कितें कळ्ळें? सिंगल ट्री हे मेन प्रॉब्लम कितें जाला की क्लियर करपाक 2 घरां जॉयन आसल्या कारणान कितें जाता ती सेफली ते देंवोवपाक पडटालें. सो म्हाका दिसता सकाळीं पडला हे न्ही म्हणल्यार तुमची टीम तेन्नाच पावली हे करून? टीम सकाळ फुडें 7 सुमार आमकां इन्फॉर्मेशन येयली 7 सुमार. ओके. सो आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हे केल्लेलें आसा. क्लियर जाल्लें आसा पूण ओनराक जवळपास बरोच लॉस जाल्लो आसा ते घरांतले पयले सगळे काम तुटलेले आसा. लॉस एस्टिमेट केला तुमी लॉस अजून? एस्टिमेट करना पूण जवळपास एक 3-4 लाख सुमार ते लॉस आसपाक जाय. ओके. कोणाक अशें मार कोणाक इंजरी कोणाक ना. इंजरी कोण? थँक्यू.